क्लब ना रेसिडेंसी उस्मान. आयज जो हांगासो इश्यू जाला मॉलेसिसाचो त्या खातीर फाटले कितलेशे पयलीं आमी प्रयत्न करताले पूण कांय मेळनासलें. आतां JCB वाल्या कडल्यान नंबर घेवन तेंचो जो बायर आसा त्या मॉलेसिसाचे रेणुका ट्रेडलिंग म्हणून खंय तेजी कंपनी अनिल म्हणून कितें तर नांव तेजें. सो आमी एक स्टिंग ऑपरेशन केलें, ताका कॉल करून तेजे कडेन बेश्टेच उलयले की आमी तेजी हितचिंत कशें करून. तर तेणी उलयता उलयता सगळी इन्फॉर्मेशन दिली की हितून भितर सगळी सरकारी यंत्रणा शामील आसा, मंत्री आसा, मुख्यमंत्र्याचें सुद्दां नांव घेतलें. तेतूंत कितें तथ्य आसा काय आमकां खबर ना, पूण सद्याक तरी जें कळ्ळां. आनी मागीर तेजे नंतर मागीर आमी परत प्रयत्न फोन मारलो, लावडार घातलो. डेप्युटी कलेक्टर आसलो, मामलेदार आसलो, तेंच्या मुखार तेंच्यांनी सरळ सांगलें की आपूण सगळ्याच्या कॉन्टॅक्टान आसा आनी जर कितें जालें जाल्यार सगळे तेल लायत म्हणटा तो. आपूण डायरेक्ट CM कडेन उलयतलो म्हणटा. चालू करने के लिए लेटर दिया था सर, मटेरियल अभी निकालने के लिए तो वो लोग कितना सॉलिड बेस में लिक्विड बेस में मालूम नहीं पड़ा, उसके लिए वो निकाल के ऐसा नहीं रहे, ऐसा नहीं रहे. वो 6 महीने पहले वो इशू रेज हुआ था. अभी तक आज इसी पॉइंट पे है आप लोग? नहीं, एक्चुअली कल लेटर हमको मिला, उसके बाद ही हम चालू कर. लेटर मिलने में लास्ट वीक ही लेटर मिला सर हमको, 10 days बिफोर लेटर मिला. क्या करने के लिए दिया था वो लेटर? डिगिंग करने के लिए दिया था, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. बाद में ये क्या किया? ये कौन क्या रहे? ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेटर दिया था. हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल किस बेस में, सॉलिड है लिक्विड है मालूम नहीं पड़ रहा है सर. उसके लिए अगर फायर होगा नहीं होगा वो भी मालूम नहीं पड़ता है. उसके लिए हम चेक कर रहे हैं. उसके बाद ये मटेरियल पूरा चेक करने के लिए वाटरप्रूफिंग चाहिए ना हमारा. कल हम फायर को भी किया था सर. कार्य वो पूरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम रेडी कर रहे हैं, वो पूरा लेके जाएगा सर. जो कुछ मटेरियल हम नीचे नहीं छोड़ेंगे. तुम बोल रहे हैं ना चेक करने के लिए, तुम्हारा वो वाटर खुदाई कौन गया? कल फायर इंजन को बुलाया. फायर से वो खुदाई कौन गया? वो ट्रांसपोर्ट वो तुम्हारा कौन आदमी खड़ा इधर खड़ा था? एक आदमी भी खड़ा नहीं सर. टंगी चालत कैसा नहीं सर, जवाबदार हमको बताना. आपको मालूम नहीं ना वाटरप्रूफिंग कौन? एक आदमी नहीं है इधर तुम्हारा. 4 इंच नीचे अभी मिट्टी डालने के बाद थोड़ा ऊपर उठा रहेगा. बरं एक काम करा. दोतोर तुम्ही हेल्थ ऑफिसर, तुम्ही आता ह्या इन्सिडंटाक पळोवपाक गेल्या. तुमचे हो आरोग्याक अत्यंत धोकादायक. दोतोर तुम्ही किती पळयली हिंगा? हे सगळें कितें एसिड डिस्चार्ज केल्लें आसा हांगा, आनी तें आमकां कांयच खबर नासलें. आज कळ्ळें म्हण आमी आयले हांगा. आनीक पळयल्यार सगळें फोंड मारून येवन हातूंत भितर घालपाक मेळना. सो आय विल इश्यू दॅम अ ऑर्डर टू स्टॉप दीस. आनी आमचे हायर ऑथॉरिटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी इन्फॉर्म करतले. ही जी स्टोरेज टँक IDCची अंडर जी आसा पळय न्ही, ही जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 7 ते 8 वर्सां जाली अशी आसा टँक. आनी आमी बिफोर हेल्थ ऑफिसर आमचो डॉक्टर जुजे तावारेसाची पयलीं आमची डॉक्टर वंदना आशिल्ली. सो आमी पर्सनली हांगा विजीट केल्ले आनी आमी विजीट करून एक रिपोर्ट आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बी धाडलेलो. आनी तेन्ना आमी जेन्ना हांगा इंडस्ट्रीचे म्हणजे जो फॅक्टरीचे जे ओनर ना हांगा, तेणी कोणाक पळोवपा लागून दवरले. ताका आमी विचारलें तेन्ना तो म्हणपालो आमी एवरी टायम म्हळ्यार मंथली म्हणटा आमी एक्सायज ड्युटी भरून आमी तो हो जो वॉटेवर कितें लिक्वीड आसा ते आमी कर्नाटकाक एग्रीकल्चराक एज अ फर्टिलायझर म्हणून आमी यूज करता म्हणून व्हेरी ऑफन आमी व्हरता म्हणून. पूण हे जे आतां ही गोश्ट जी जाली पळय न्ही, आमकां कांय खबरच ना. एक्सकवेशन करून ऑलरेडी हांगा हे पीट तयार करून डिस्पोज करपाची तयारी जाल्ली आहा आनी खबरच ना. आज हे बाबा सगळ्याचे बॉल जाता आमी कितें पळोवपाक म्हणून जाल्यार हांगा वेगळें घडलेलें आसा. आनी हे एकदम हानिकारक आसा. हे हेल्थाक कशें माल पडपाक शकता. आनी हे जर तेमी जर आज जे नजर पडनाशिल्ली न्ही जाल्यार हे अशें हांगच्यान वाट करून दिन सकाळीं नाला वचून सकाळीं न्हंय मेळटा आशिल्लें.
हे न्हंय मेळून ते न्हंय आनी दरी आमगेलो हांगा राजबाग तारीर एक कडेन जाल्ले आसा थंय फूल न्हंय हेजान नुस्तीं सुद्दां मरून वयर पडटा आशिल्ली ताजे बरोबर हांगा लोकांक जो ह्या सुद्दां सामको हानिकारक आसा तेन्ना इमिडिएटली आमी आतां वचून तेजेर पयल्या पयलीं म्हळ्यार एक पयलीं आमकां IDC आनी प्लस कोण मॅनेजर आसले काय इमिडिएटली वॉटेवर कितें केलें तें इन फुडें जें कितें हें करपाक तें इमिडिएटली स्टॉप कर म्हणटाले आनी वॉटेवर हें कितें करपाचें ना करपाचें तेजेर आमी तांकां एक नोटीस धाडटले तशें आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बीन लेटर करतले कित्याक म्हळ्यार इमिडिएटली इन्स्पेक्शन करचें वॉटेवर तांणी कितें फॉर्मेलिटीज केले ते आमकां काय खबर ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पूण आमी हेल्थाच्या दृश्टीन आमी इमिडिएटली हातूंत लेटर धाडटले तांकां कालच्यान सांजचे पळय सांजवेळच्यान एक बोवाळ चल्ला की हांगा टाक्याचे म्हाका रातचे कोणे फोटो धाडले हांगा सगळें केलां तें ताका लागून आज सकाळीं हांव येवन पळयलें जाल्यार हांगा सगळे लोक आसा जमलात आनी ही जी टाकी खाली ती फुटपाचो म्हूण सांगलें एक ऑलमोस्ट वर्स जालें आमी सगळे कडेन कंप्लेनी करतात सगळ्या रिपोर्टींग करतात कोण अजून तेजेर एक्शन कोण घेना फक्त आश्वासनां हें इतलें जातकीर आज सकाळीं पळयलें जाल्यार ही जी टाकी मारला ही कित्याक मारला ती आमकां खबर ना एकदां दिसता आमकां सरकार सगळ्या उजो लावपाक पेटलो सो दिसला हांव सरकारा ब्लेम कित्याक करता सद्या खंय खंय कितें जाता कोण कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना आतां हें जें खणलां तेतूंत तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो सगळ्यांचें नांव घेता इवन CMाचें नांव घेता आमदार CM सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळ्यांक नांव घेता पूण हें आतां तेंगे नांव घेतली म्हूण कांय जायना हें जें आतां करून दवरलो पळय हें स्लो पॉयजनींग नांव कोण कोणाला घेता सरपंच डेप्युटी सरपंच डेप्युटी कलेक्टर आमदार आनी CM सगळें खबर आसा म्हणटा ते हांगा क्या चलता है वो सालों को मैं देखता है मैं CM से बात करता है ही भाशा कॉन्ट्रॅक्टर आली त्या सायडीन दवर आतां हेजो इशू कितें आसा ही जी टाकी मारून दवरला हें जें उदक आसा तें ऑलमोस्ट 6 इंच कालच्यान देंवलां आसतालें सकाळ परत आज फिलींग केलें तेन्ना 2-3 इंच भरला हें सगळें जमनी भितर वचून पयलीं म्हळ्यार ही ग्रिनरी आसा ती डॅमेज जातली सगळें उदक भितर वचून सकाळ व्हाळां वतलें शेतां वतलें मागीर दर्या वतलें हेजेर कोण एक्शन घेवपा ना आतां आमदार येवन गेलो हेका कोणा हें कर तें कर हेका लेटर कर तेका लेटर कर लेटर करून हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना हें ताबडतोब पंपींग करून व्हरून खंय तरी डिस्पोज करपा जाय ही सद्या सिच्युएशन हे काळाची गरज आसा मेन म्हणल्यार आतां हें कितें जायत म्हूण सांगपा जायना हें आतां हांगा सुद्दां फसका गाडी पेटयल्यार गप करून उजो पेटपाक शक्यता आसा आनी हें आमच्या सरकाराक जायशें दिसता म्हाका उजो पेटलो सगळ्याक सांग म्हाजें नांव शुभम कोमरपंत कावन्सिलर पाटणे वॉर्डाचो आमी गेल्ले 1-2 म्हयन्या पयलीं आमी एक कंप्लेन दिल्ली आमच्या IDCन दिल्ली डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली की हो मॉलेसीस आहा ते बेगींतले बेगीन तुगेलो डिस्पोज करचें कित्याक लिकेज जाल्ली त्या टायमार पूण आयज पर्यंत आमकां त्या लेटराचेर परत वचून इन रिटर्न आमकां कांयच तेंचे रिप्लाय येवंक ना आमी तुगेलो परत अप्रोच करता आसतना सुद्दां तेणी आमकां एक लास्ट टायम जेन्ना हिंगा एक डिफॉरेस्ट्री म्हळ्यार तुगे झाडां कट केल्लीं तेन्ना तेका जाप विचारपा येयल्लें तेणी आमकां सांगलें की आमचे कडेन परमिशन ना झाडां कट करपाक प्लस आपल्याक म्हणपाक आपल्यान इनवर्ड केला परमिशन अजून आपल्या तेंचे सायडीच्यान कांय येयलें ना आयज तेणी म्हाका त्या टायमार कितें सांगलें की आपूण हो आहा तो मॉलेसीस आहा तो तुगेलो महाराष्ट्रांत डिस्पोज करतलो हिंगा तुमकां एकूय थेंब येवचो ना महाराष्ट्रांत डिस्पोज जातलें म्हूण पूण आयज दुर्दैवान तुगेलो काल सान तुगेली डिगींग चालू आसली कोणाक कितें करता तें कांय खबर ना पयलो अकस्मात तेंच्यांनी आख्खो पळय फूल मॉलेसीस हिंगा डिस्पोज केलो म्हळ्यार हेजे अर्थ कितें तुगेलो एडमिनिस्ट्रेशन हिंगा काणकोणाक धरलें तर हांव म्हणटा एक सामकें कॉलेप्स जाल्लें आहा कांयच कोणाक वालो ना कोणाक किंमत ना कांय ना आयज तो तुगेलें ओपनली नांव घेता कोणाक काबस्ता जाता तुगेलें ओपनली नांव घेवपाक कोण इनवॉल्व समज ना जाल्यार कोणाची नांव घेवपाक जाता म्हळ्यार खंय तरी एक आमकां दिसता की संशय येता की आमगे गांव डिस्ट्रॉय करपाक आनी हे सगळी ऑथॉरिटी जबाबदार आहा आनी समज हेतून आतां कांय एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता आमी समज मोर्चे पेक्षा एक प्रोटेस्ट करपाक व्हडलें म्हणटाले आमी रस्त्यार येवन बसतले पूण समज हें समज असलें चालू उरलें जाल्यार आमी कोणाक सोडचें ना हे जे आसा तुमी पळोवपाक शकता हांगा जे आसा डंप केल्ले आसा आनी अशें भायर सोडपाक जे आसा तेंच्यांनी वाट दवरली आसा आतां सकयल न्हंय आसा वळ आसा समुद्राक जे आसा हें वचोन मेळपाक शकता आनी आमची सगळीं झाडां आसा तीं काबार जावपाक शकता हांव सरकारा कडेन मागता की तेमी बेगीनच्या बेगीन हेजें सोल्युशन काडचें सरकार कितें करता म्हाका खबर ना हें कित्या खातीर अशें करून दवरला आमची लोकांक त्रास करपा खातीर हें कांयच समजना बेगिनल्या बेगीन तें जें आसा तेमी हें डंप केल्लें सुद्दां टँकरां भरून जें आसा तेमी भायर व्हरचें लोकां आतां समुद्राक जें सगळें वचोन मेळ्ळें व्हळांनी न्हंयनी मेळ जाल्यार नुस्तें सगळें मरोन वयतलें लोकांक अशी परिस्थिती जातली की ती लोकांक जगपाक सुद्दां कठीण जातलें अशें आमच्या वाठारांनी आयज हांगा घडलें आसा